2004 वर्सा स्काय बस प्रकल्प गोंयांत अपयशी थारलो. हो प्रकल्प खंय आतां परत मडगांवां हाडपाची मोख सरकारान दवरल्या. एकदा फेल जाल्लो प्रकल्प गोंयांत नाका, ते बदला रोप वे हाडचो अशी सुचोवणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. वर्सा ट्रायल मोडाचेर सुरू केल्लेली स्काय बस गोंयांत अपयशी ठरली. ट्रायल रना वेळार अपघात जाल्ल्यान गोंयांतली स्काय बस सेवा नाका अशें म्हणीत हो प्रकल्प रद्द जालो. मागीर आतां परत होच प्रकल्प सरकाराक कित्याक जाय काय असो प्रश्न सावियो कुदिनो हाणें केला. अनाउन्समेंट जाल्लो की मडगांव परतून स्काय बस घालपाचें हें आसा म्हूण गोंयाक आनी मडगांव ताजी ट्रायल रन जातलें अशें. आमकां याद जाता 2004 वर्साक होच स्काय बसाचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो मडगांवच्या आमदारान आनीक ताजे एक टेस्ट ट्रॅक म्हण केल्ले 1.6 किलोमिटर सुमार लांबीचो टेस्ट ट्रॅक केल्लो. आनीक जेन्ना ते ट्रायल रन आशिल्ले जाल्ले तेन्ना तो एक्सिडंट जावन ताजे फॉल्ट्स दिसून आयले की कशे भशेन हे कॉन्सेप्ट आहा तो सारको जावना अशें म्हणून. आनीक कितलेशे वर्सां आमकां दिश्टी पडटालो स्काय बस असोच हँग जावन आशिल्लो आतां न्यू कोंकण रेल्वे स्टेशन त्या भागान. आनीक ऑन 11th ऑक्टोबर एक्झॅक्टली 10 वर्सां आदी 11th ऑक्टोबर तेन्नाचो जो MD आशिल्लो भानुप्रकाश दयाल म्हण आशिल्लो त्या टायमार तांणी अनाउन्स केल्लें की आतां आमी स्क्रॅप केल्लो आसा स्काय बस आनी तो डिसमेंटल जातलो म्हण. आनी तो डिसमेंटल केलोय बी एंटायर डेमोलिश करून ती एरिया फुल्ली क्लियर केली. ताजे उपरांत 2016 दुसरो जो MD येयलो चेअरमॅनान MD येयल्लो संजय गुप्ता म्हण ताणी बी अनाउन्स केल्लें ऑन 1 जून की स्काय बस इज नॉट फिजिबल म्हण, एक वायबल ऑप्शन न्ही म्हण. आतां परतून हे स्काय बस हाडपा सोदता गोंयांत वेन ऑलरेडी प्रूव जाल्लें आसा. एटलिस्ट जी ग्लोबल टेंडर्स जे केल्ले एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट त्या टायमार पुअर रिस्पॉन्स येयल्ले कारणान नॉट फिजिबल म्हण एक सिद्ध जाल्लें आनी त्या टायमार हे अबंडन केल्लें स्काय बस म्हण. आतां परतून हो कॉन्सेप्ट स्काय बस येता. स्काय बसीच्या बदल्यार रोप वे हाडचो हातूंतल्यान सरकाराक पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान येणावळी मेळटली अशी सावियो म्हणटा. मडगांव सांगपा म्हळ्यार फक्त स्वप्नांत दाखयताय लोकांक मडगांवकारांक. आनी हे हो स्काय बस म्हणटा हे कॉन्सेप्ट आमच्या मडगांवच्या आमदारान म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. हेवूय घोडे ताच्याच थ्रू परतून हाडपा सोदता मडगांव. ताचे फाटी आमी एक सजेशन दिवपा सोदता. एक सजेशन म्हळ्यार कितें, एक रोप वे घालचो. रोप वे फ्रॉम मालबाट टू सोंसरो. एक रोप वे सपोज घातलो जाल्यार कितलेशे कडेन टुरिजमा हातूंत बेनिफीट जावपाक शकतलो, रेव्हेन्यू येवपाक शकतलो. कित्याक सोंसऱ्याचो तो हे सॉल्व जायत ना, तो एक माउंटन वाडत आसा. सो त्या खातीर एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन सुमार जावपाक शकता. सो आमी मागता गव्हर्मेंटांतल्यान एक रेव्हेन्यू जनरेशन ऑप्शन अशें म्हण ठरोवन एक डिसायड करून एक रोप वे घालचो फ्रॉम मालबाट टू सोंसरो. ही आमचे एक सजेशन दिता आमी इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग another white elephant at the cost of taxpayer. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.